सगळे गोंयकारांक नमस्कार. हांव विनोद नायक. होपफुली तुमी सगळे बरे उरतले. तर आयची रेसिपी आसा शाकोती. सगळ्यांक पॉप्युलर. आयज आमी शाकोती करया, म्हाजे स्टायलीन करया, जे हांव ल्हानपणासून घरान एन्जॉय करीत येयला पळय ते शाकोती हांव आयज करतलो. तर शाकोती करपाक गांवठी कोंबी घेयत जाल्यार एकदम फर्स्ट क्लास जातले शाकोती. गांवठी कोंबी घेतला. आता हरवी मसालो तयार करून घेऊया. ओली कोथमीर, आले, हिरवी मिरसांग, लसूण, मीठ आणि इल्लो उदक घालया आणि एका वाटून घेऊया. आणि हे वाटप चिकनाक लावून बरे मॅरिनेट करून घेऊया. सारखे मिक्स जावपा जाय. एक एक घरान एक एक सिस्टमाचे असता. सगळे जण ईच अँड एवरी गोंयकार एक भाशेनचे जेवण करना. एक एक घरान मातशे मातशे वेगळे वेगळे सिस्टम असता. थोडे जाण जिरे वापरनात, थोडे जाण जिरे वापरतात, थोडे जाण बे लीफ वापरनात. कांदो हे भाशेन शिनून घेवपाचे, फोडणी मारपाक. आता म्हणजे हांडी गरम जाले उपरांत तेल घालया आणि तेल गरम जाले उपरांत आमी घालया कांदो. हे मातयेची हांडी गरम जावपाक मातशे टायम लागता, पण जेवण एकदम अप्रतीम जाता. कांदो घाले आता आणि एका बरे भाजून घेवया. आमी बरे सॉफ्ट नरम जायसर एका भाजून घेवप. कांदो आमचे बरे तळसून जाल्ले आसा. आता आमी मॅरिनेट केल्ले चिकन घालया आणि चिकन घालून एका बरे भाजून घेवया आमी. हे आमचे भाजून जाल्ले आसा. आता हाजेर धाकण लावून 40 ते 45 मिनटां एका शिजोवन घेवया. कारण म्हणजे हे गांवठी कोंबडीक शिजपाक टायम लागता. गॅस बारीक करया आणि ताका बरें शिजोवन घेवया. आता नेक्स्ट स्टेप पळोवया. स्टेप नंबर 2. तर स्टेप 2 पळोवया. मसालो तयार. मिरसांग, दालचिनी, लवंग, शक्करफूल, हळद, मिरी, वेलची, तिखी पान, लसण, आले, जिरे, बडीशोप, सुकी कोथमीर, नाल, अर्दवळ, जावेत्री, कांदो, खसखस आणि जायफळ. धाकटे तुकडे घेवपाचे जायफळाच्या. आता कायल गरम जाले उपरांत आमी मसालो भाजून घेवया. मसालो आमकां चड भाजपाचें ना. मसाल्या भितर कितें तेल आसता. ते तेल जर लासत तर मसाल्याचो टेस्ट पिड्यार जाता आणि जेवण रुचीक जायना. तर आमकां हलकेच भाजपाचें आहा मसालो कडक करपा लागून. आणि खसखस म्हणटा ते मातशे लेट घालया. कारण ते रोकडेच भाजता म्हणून मातशें ताका लेट घालचें पडटा. आणि एक फावटी आमचे मसालो भाजून जाले उपरांत ताका थंड जावपाक सायडीन काडया. आणि मिरसांग जे आहा ते बी सेपरेट पडटा. कारण टायमींग सगळ्या मसाल्याचे वेगळे आसता. आले, लसूण, कांदे वांगडा भाजून घेतल्यार जाता. आता घालया आमी नाल, हळद आमी हे भशेन धाडून घेवया. आमचे मिक्सराचे ब्लेड बरे रावतले. आख्खी हळद न्ही ते. आणि हे आमटाण. आता सगळे मसालो आमी मिक्सरान घालया आणि वाटून घेवया.
ड्राय वाटपाचें कारण कितें, जर एक्स्ट्रा मसाला जाल्यार आमी सायडीन काडून दवरपाक शकता, नेक्स्ट टायम वापरपा जाता ते भाशेन तुमच्यान ड्राय मसाला करपा जाता शाकोतीचे. आतां नाल्ल, कांदो, आलें, लसूण घालून परतून वाटया आमी. हे आमचे जाले शाकोती मसाला पेस्ट. कलर पळयात कितलो सुंदर. थोडे लोक विनेगर वापरतात आणि खूपशे लोक विनेगर वापरनात. 45 मिनटां जाल्ले आसा. 90% चिकन जे आमचे शिजलेले आसा. आता आमी मसालो घालया. बरें मिक्स करून घेवया. इल्लो उदक घालया. तुमकां जितले दाट ते भाशेन 15 ते 20 मिनटां जाय पडटले तुमकां. आतां घालया मीठ. तर स्पेशली शाकोती हांव जेन्नाय करता जाल्यार हांव स्पेशल ब्रेड तयार करता. ब्रेडा वांगडा शाकोती आनीक मजा येता. स्पेशली जर कात्रेचे पाव आहात जाल्यार एकदम बरें. जर तुमी फॉरेन कंट्री रावता आनी कात्रे पाव मेळना जाल्यार चिबाटा ब्रेड घेयात. जेवण आमी टेस्ट करून पळोवया. अप्रतिम. आता रायसा वांगडा पळोवया. एक ग्रीन चिल्ली. कोंकणी, इंग्लिश आणि हिंदी तुमकां जाय ते लँग्वेज तुम्ही सिलेक्ट करात आणि एन्जॉय करा. शेफ डॉन.